वेरे वागुर्मेच्या पंचायतीच्या खेडे ह्या भागान आमी आसात. ह्या भागातलो एक उंच असो डोंगराचेर हो खेड्यांचो गांव बसलेलो आसा. म्हाका दिसता गेली 4 वर्सां पयलू हो जो रस्तो जो आशिल्लो तो रस्तो आमी केल्लो आशिल्लो आनी आज त्या रस्त्याचेर स्ट्रीट लायट्स त्याचे उद्घाटना खातीर आमी आज सगळे जमिल्ले आसात. खूब बरें दिसता की म्हजो खास करून प्रिय मतदारसंघ हो एक दोंगरांनी वजऱ्यांनी नटिल्लो हो मतदारसंघ आणि प्रत्येक गोष्टीची जबाबदारी प्रत्येक गोष्टीची काळजी आज म्हजे पंच सदस्य म्हजे कार्यकर्ते आणि खास करून म्हजी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे असिस्टंट इंजिनियर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर ज्युनियर इंजिनियर आज घेत आसात आणि सातत्यान हो उजवाड जावचो ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमचे पंच सदस्य श्री नवनाथबाब बेलकासकर आणि आदले पंच सदस्य श्री मोहनबाब खेडेकर हे सातत्यान फॉलोअप करताले आणि आज तो युग आयिल्लो आसा. ह्या सगळ्या लोक ग्रामस्थ जे आसात त्या ग्रामस्थाक आणि रहदारीवाले जे आसात तांकां एक उजवाडाच्या देपा सकल आमकां वचपाक मेळटा. वट्ट 33 खांबे ह्या रस्त्याचेर घालून आमी ही स्ट्रीट लायट आज इनॉर्गेट केल्ली आसात. त्या बद्दल हांव सगळ्यांच्या मना पासून अभिनंदन करता. कारण बारीक बारीक गोष्ट तो मागीर लायट आसूं मागीर तें उदक आसूं मागीर ते रस्ते आसूं ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन आमी दखल घेतिल्ली आसा. लायटीचे बरोबरूच आमी म्हणिल्ले आसात की हे एंटायर जो सावय वेरेचो भाग जो आसा तो आमी परत आमची ST जी अंडरग्राउंड जी आसा तेवूय आमी करपाचें ठरयल्लें आसात. मागीर दिसता सावय वेरे भाग केरी भाग आमी कवर कंडक्टर एंटायर आमी कंप्लीट केल्ले आसात. पयली म्हजी कवर कंडक्टर कवर करणारी ह्या प्रिय मतदारसंघाची खंयची पंचायत दर ती आसा आनी म्हाका याद आसा तो दीस ज्या जाग्यार संपूर्ण गोंया भितर वीज नाशिल्ली पण म्हज्या ह्या सावय वेरेच्या आनी केरीच्या अर्दे भागान वीज आशिल्ली. कारण ही कमी आशिल्लें कारण त्याच वेळाचेर आमी कवर कंडक्टर सगळे रिप्लेस केल्ले आशिल्ले आणि हो सावय वेरेचो भाग हो खेड्यांनी किंवा झाडां झुडपांनी वसयलेलो हो गांव आणि म्हणून आमकां दिसलें की लोकांक अनइंटरप्टेड वीज मेळपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळ्योच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी हातान घेतिल्ल्यो आसात. आमचे दुसरे टप्प्यान जे काम जे सुरू जातलें तें ST आमी अंडरग्राउंड केबलिंग घालतले. तातूंत भितर विलेज पंचायत केरी विलेज पंचायत आमचे वेरे वागुर्मे आणि विलेज पंचायत वळवय ह्या तिनाचो एक समूह मेळून तो एक विशय आज आमी मुखार व्हरपा खातीर प्रयत्न करतात. दुसरी गोष्ट ह्या भागातले ग्रामस्थ थोड्यासांचो उदकाचो विशय आसा. उदकाचो विशय म्हजे खातीर अडिल्लो ना पूण थोडेशें आमकां ग्रेविटी किंवा आमकां हाय एजीर आसले कारणान थोडेशें आमकां NOC मेळनात म्हणून हो उदकाचो विशय आज प्रलंबीत उरिल्लो आसात. पूण तो सुद्दां सुटावो करपा खातीर आमी प्रयत्न करतले. हांव एकूच सांगता आमी लोकांचे सेवे खातीर आसात. लोकांनी कोण आपल्याक कितें सांगता म्हणून भडकचे न्ही. तुमचो स्वताचो विकास आणि एकंदरीत गांवचो विकास तुमी घेवपा खातीर कोणाच्या राजकारणीच्या बकीक बळी पडूं नाकात. कारण तेंचे 5 वर्सांनी ते जागे जातात आणि नंतर आमच्या फाटल्यान हांबड मारीत आसात. पण आमी एकूच सांगता आमी केन्नाच विरोधक म्हणून मानले ना. आमी समर्थक आणि म्हजें कर्तव्य त्या कर्तव्याची जाण त्या कर्तव्याची भान आमकां सगळ्यांक आसा म्हणून आमी वारंवार आमी ह्या लोकसेवेचे व्रत घेवन आज आमी काम करता. पण काम जालें वयज मेलो अशे तरेची जी संकुचित जी वृत्ती जी आसात ती आपल्याच स्वताच्या पांयाचेर फातर मारून घेण्यासारखी आसा. अजुनूय बदलपाची गरज आसा. कोण कोणाचो तो म्हजो हें म्हणलें जाल्यार म्हाका दिसता मुखार आनी कामां कांय जावपाना हें हांव आजूच सांगूंक सोदतां. कारण कित्याक सांग काम आमचे कडल्यान करून घेवप आनी गरळ थंय दुसरे माचे वयल्यान वखप हें बरोबर जायना. तेवूय हांव सगळ्यांक मागीर ते म्हजे पंच आसतले बाकीचे कोण आसतले आमी सिधे आमी उलयतात फाटल्यान बिटल्यान आमी उलयना. कारण कित्याक सांग आमी आज काम केल्ले आसात.
कोणाकूच दुखे नासतना आज आमी मुखार गेल्ले आसात आनी म्हणूनच येदे व्हडलो प्रियो मतदारसंघान हो आज डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा. कोणाक राजकारण करपाक जाय त्यांनी अवश्य राजकारण करचें, पूण त्या राजकारणाक लागून ग्रामस्थ किंवा लोक जे आसात तांकां त्रास जावपाक जायना. ह्या लोकांनी तेजी जबाबदारी घेवची आनी अपप्रचार करचे न्ही, इतलेंच हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां. तुमच्या सगळ्यांचे तुमी तिश्टत रावले म्हणून तुमच्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. असोच मोग असोच तेंको तुमचे फुडें आसतले आनी प्रत्येक भागांतली एक एक गोश्ट आमी दिवपा खातीर आमचें सरकार आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांच्या नेतृत्वा खाला जे सरकार चलता तें सरकार काम करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसतले आनी म्हणूनच आज येदी व्हडली कामां आज बारीक बारीक गोश्टी आज आमी घेतात त्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.